माविन गुदिन्होच्या मल्टी क्रोर पॉवर स्कॅमाच्या केशीन एक्टिव्हिस्ट आयरिशान घाल्ले हस्तक्षेप अर्जाचेर ब्रेस्तारा सुनावणी जाली। आयरिशान आर्ग्युमेंट घाले ते अशे, सरकार बारीक सारीक केशींनी खासा पीपी नेमता। हे केशीन खासा पीपी म्हत्वाचो। कागाळ करपी मनोहर पर्रीकर आनी आरोपी माविन गुदिन्हो एकाच सरकारांत मंत्री। पर्रीकरान माविनाचेर केस घाल्ली, मात आतां म्हणटा तो अटेम्प्ट टू स्कॅम। दोगूय एकाच सरकारान आशिल्ल्यान सरकाराच्या भुमिकेचेर दुबाव। सुप्रीम कोर्टा प्रमाण आरोपपत्र जावन ट्रायल चालू आशिल्लो मंत्री आसूंक जायना। माविनान राजिनामो दिवंक जाय वा ताका मंत्री पदावेल्यान काडपाक जाय। आपल्याक ह्या केशींतले तथ्य आनी परिस्थिती खबर आसा आनी प्रॉसिक्युशनाक मदत करूंक हे केशीन कांय प्रमाणान हस्तक्षेप करूंक दिवचो। The further hearing on the trial of Goa's Panchayat Minister Mavin Gudinho and 6 other accused in the 2001 infamous multi-crore power scam case. As the government has refused to appoint a special public prosecutor for such an important case, I have today moved an application for intervention to assist the prosecution in this case. I have today submitted before Judge Aga that the original complainant Manohar Parrikar and the main accused Mavin Gudinho are now on the same political bed, and they may connive to derail the due process of law. In fact, in 2001, Manohar Parrikar had told the people of Goa that it was a multi-crore scam by Mavin Gudinho. The same Manohar Parrikar, now that Mavin Gudinho has joined the BJP, says it was not a scam but just an attempt to scam. So this cannot be accepted. Since they are both in collusion, it is important that the due process of law is not high-handedly derailed. 17 वर्सां उपरांत पंचायत मंत्री माविन आनी बाकीच्या 6 जाणां आड पॉवर स्कॅमाची पणजी स्पेशल कोर्टान ट्रायल सुरू जाता। माविन पॉवर मिनिस्टर आसतना वीज खावू उद्देगाच्या भरीक अधिसुचोवण्यो काडून तांकां सबसिडी खावयली म्हूण वर्स 2001 शेकड्यांनी कोट्याचे पॉवर स्कॅम मनोहर पर्रीकरान एक्सपोज केल्ले। माविन आनी बाकीच्या आड चार्जशीट घालचे म्हूण ट्रायल कोर्टाक हायकोर्टान 2007 निर्देश दिल्ले। माविनाची अपील सुप्रीम कोर्टान भायर मारिल्ल्यान ट्रायल सुरू करूंक मार्ग मेकळो। आयरिशाचे हे हस्तक्षेप अर्जाचेर माविन सरकार आनी बाकीच्यांची जाप आयल्या उपरांत पणजे कोर्टान आर्ग्युमेंट 15 जूनाक जातले। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।